भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी धर्मांतक पक्ष यांची जॉईंट पत्रकार परिषद. सगळ्यांना खबर आसा की जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुको ऑलरेडी सुरू आसात आणि काल सगळ्यो प्रक्रिया ज्यो आसा डॉक्युमेंटरी प्रोसिजर म्हणतात ताका, म्हणजे फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन जालें, ताजे नंतर कोण कोण रावले स्क्रुटिनी जाली, ताजे नंतर कोण विड्रॉवल आशिल्ले ते जालें, अलॉटमेंट ऑफ सिम्बॉल जालें आणि तातूंतल्यान सगळें फायनल जे लिस्ट आसा ते सगळें पब्लीक जालें, पब्लिश जालें आणि आयच्यान खरें म्हणजे राजकीय हातूंत भितर कोण कितले उमेदवार रिंगणान आसात ते सगळें आमकां कळ्ळें आणि एकंदर निवडणूक सुरू जाली. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युती द्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अदीक 7 जण जे आसात इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मेळून हे निवडणूक लढयतात. येता त्या 20 तारखेक ह्या निवडणूक जातली. 18 तारखेक पातांक जेन्ना प्रचार सोंपतलो आणि 19 तारीख जाले नंतर 20 तारखेक हो निवडणूक जाले नंतर 22 तारखेक रिजल्ट. आम्ही सगळे पक्षांत दोन्ही मिळून उलोवणी करून मोगोचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जणांचे सगळे उमेदवारी आणि त्यांचे हे जे असतात नाम आसा सकट सगळ्यांक आमकां पयलीं खबर आसा, पण अधिकृतरित्या आमी सांगपाक जाय म्हणून ते पॅम्पलेट आमी तुमकां सर्क्युलेट करतले. माननीय नरेंद्र मोदींचे सरकार आणि त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सरकार या डबल इंजिनाच्या आधाराचेर आणि जे विकासाची गंगा आज पर्यंत आमकां सकयल स्तरापर्यंत पावल्या त्या ह्या सगळ्याच्या आधाराचेर ही निवडणूक जाता आणि या निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट जो आसा त्या लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जनतेची जी कामां आसात ती जनतेची कामां आसात ती आमी लोकां फुडें करतात. फाटले जितले जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले तांच्यांनी इतलें उत्कृश्ट काम केलां की कोणाकडेचेर बोट दाखोवपाचो किंवा कोणाचेर प्रश्नचिन्ह असो करपाचो सुद्दां खंयच क्वेश्चन मार्क आयलो ना आणि खंय हेंय आयलें ना. तरी पण आमी 80% नवे चेहरे दिले. प्रत्येकाचो अनुभव, तांची प्रशासनाचे काम करपाची क्षमता, त्याच बरोबर तांचे म्हणजे ऊर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आणि तांच्यांनी प्रचाराची आतापर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिम्बॉल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाक मेळटा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी कामाच्या आधाराचेर आमची हे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन फुडें वता आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे ह्या जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन 2025 हे आम्ही दोन्ही उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे प्रचंड बहुमताने आम्ही जिंकतले आणि दोन्ही वटेच्या सगळ्यांनी होकार दिता. आज भाजपा मोगो युतीची संयुक्त पत्रकार बैठक हांगा 2027 विधानसभेत फुडें व्हरपाचे आमी थारायला आणि तसो प्रयत्न आमचो चालू आसा. कारण आम्ही दोन्ही पक्ष जे आसा ते समविचारी पक्ष, आमचे विचार एकमेकांक जुळटा आणि त्या खातीर जर तर गोंयांत बरी सुदारणा करतलो, प्रगती जातली सगळ्या माध्यमांतल्यान, जाल्यार ह्या युतीची गोंयांत अत्यंत आवश्यकता आसा आणि लोकांनी ताका बरो प्रतिसाद पयलीं दिल्लो आसा आनी आतांय दिता. तेन्ना ह्या युतीचे जिल्हा पंचायतीतले चडांत चड उमेदवार निवडून येवन ह्या
सरकाराचे या युतीच्या सरकाराचे दोन्ही जिल्हा हे परत एकदा सत्तेर येतले आणि गोंयच्या गावागावांतलो विकास करपा खातीर प्रयत्न करतले. दीपक बाब, एक प्रश्न असा की तुमका जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळे ते फक्त 3 आसा, म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पळयलेले 1.5%, तर तुमका एक कमीशें दिसना? ना, आम्ही दोनही आमदारांक आमचे सांगितले तुमकां जाय ते सीट तुम्ही चूज करा. त्याप्रमाणे त्याने आपल्या जाय ते सीट त्यांनी चूज केले. दीपक फोंड्या अशें कितें जालें की एनडीपीचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पहिली पासून पहिल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे झाले त्या वेळार त्यानेच म्हणले आपण उभो रावतलो आणि आमचो जेन्ना बीजेपी बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगितले की बाबा ह्या आमी युतीचोच उमेदवार तुमकां दवरचो लागतलो आणि रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकीट दिवपाक जाय निवडून हाडपाक. पूण त्याचे पर्सनल डिसिजन काही वेगळे आशिल्ले आणि तेन्नाच्यान तो सांगतालो आपण उबो रावतलो म्हणून. आणि आज तो जिल्हा पंचायतीक स्वतंत्र गेला त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो पडला. ताका फुडली इलेक्शनां परत घेतली तुमी? फुडल्या काय तेन्ना आयच्या आमी उलयता, आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चात जेन्ना आमदार पोट निवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो तेन्ना आमी उलयतलो. पार्टीने रेजिग्नेशन ऍक्सेप्ट केलं त्याचे? आता फाल्यां सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याला टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना, कांयच ना, ते एक्सेप्ट करतले. तुम्ही दोघी प्रेसिडेंट तुम्ही हांगा आसा आता. पाठिंबा दिला ती मातशी नांवां खंयची मतदारसंघ हय दिता. दोघी प्रेसिडेंट तुम्ही हांगा आसात, उपस्थित आसा. बीजेपीचे तुम्ही म्हणला सत्ता 2027 सुद्धा आमची बोलणी चालू आसा, युती उरतली म्हणून 27 इलेक्शनात. तुम्ही कितली सीट मागतले आता 2027? कसं सांगू, ते सर्वे करतले आणि मागतले. पयलींच विचारप ना, मागीर आमी बसतले सगळे ताजेर मागीर विचार जातलो. बरें. आणि तुका आयज जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना संदर्भांतल्यान जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात तुमचे एक सिनियर लिडर दोग जाण, मायकल लोबो हो आमदार आसा बीजेपीचो सिनियर लिडर, तसोच दिलीप पडलेकर, हेणे गंभीर आरोप केल्यात करप्शन आणि हप्तेखोरीचेर. आमकां लज दिसता म्हणला हाजेर तुमचे पक्षाचे मत कितें? ताजे कडेन स्पश्टीकरण आमी मागतले आणि ते स्पश्टीकरण ताणें दिवपाक जाय. ताजे मागीर तुमकां सांगतले. दोन गाडीची ऍक्शन घेतलेली तशी बीन कितें घेवपाक शकता? सांगली स्पश्टीकरण मागपाक जाय, स्पश्टीकरण मागूंक जाय इन वॉट कॉन्टेक्स्ट ताणें ते उलयलां, कितें उलयलां तें सगळें हांवें पळयलां तें. घातन असं म्हणलं ताणें जी करप्शनाची. हय, म्हणून एक पक्ष म्हणून काही गोष्टी जबाबदारीनेच करच्यो आणि म्हणून म्हणटात काही गोष्टी फट करून जायना. ताजेर स्पश्टीकरण जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसा न्ही, काही विषय पातळ अचानक कोण तरी थोडे तिकीट सोदना, तांणी कार्डां वाटलेली आसा, लोकांच्या दारादारान भोंविल्ली आसा, पक्ष जी जबाबदारी दितात ती मानिल्ली आसा. तुम्ही अमेठी वच म्हटले अमेठी गेले, इंदोर वच म्हटले इंदोर गेले, किंवा आनी खंय तरी वच म्हटले कणकवली थंय गेले. आणि पक्षाचे जे हे आसा त्यो जबाबदारी घेतल्यो, युवा मोर्चाची जबाबदारी घेतली, मागीर सचिव म्हणून जबाबदारी घेतली. कारण त्या वडिलांच्या पावलाचेर पावल वचून डायरेक्ट कोण तरी बसूना, असे कितले जाण आसतले. आज जर फाल्यां जर म्हगेलो स्वताचो जर भुरगो आसा, तो जर केन्ना कार्ड बी कांयच वांटूंक वचना, खंयच गेलना, आणि तो जर अचानक येतलो आणि हें तशें नासता. काम करात इश्यूज चालू असले इलेक्शनां पळयली, तांचे जर पळयल्यार तांकां 1.5 लाख 2 लाख तांचे मतदार, आणि आमच्या हांगा कॉर्पोरेटराक 3,000 विकासाची काम आमी लोकां मदीं करतात. आणि म्हणून तर खुबशे पार्टीन जॉईन जाता, ज्या पयलीं पार्टीच्या विरोधान आसताले, की म्हणजे पार्टीच्या विरोधान म्हणजे पार्टीच्या विचारधारेच्या विरोधान आसत किंवा आनी कितें. केजरीवाल गोंयान येयलो, अरविंद केजरीवाल म्हणटा की 13 वर्सांनी तो बीजेपीचे सरकार गोंयान आसा, 13 वर्सांनी फक्त करप्शनूच तुमी लोकांक दिलें. आनी ताणें काल आरपोरा इन्सिडेंटचो संदर्भ दिलो आणि खड्ड्यांचो संदर्भ दिलो. ताका दिल्ली लोकांनी कित्याक धांवडयलो ताजेर एक प्रश्न विचारपाक जाय. तोय बरें राज्य करतालो जर म्हणटा आपूण खूब बरो आशिल्लो, ताका धांवडयलो दिल्ली ताची नामो निशाणी उरूं ना.
खंय तरी आता कितें बारीक बारीक कितें पुट्ट पुट्ट जालें ती 3 जाग्यांचेर घराणें चांगलें बरें Babu, Babu, उत्तर चांगली Goa Forward had done a serious allegation on your top leader, BJP top leaders are involved in taking haftas from the nightclubs. What do you say? ही तो म्हणटा की चडशे बीजेपीचे लिडर्स आहात ते Top इलिगल leaders. पब्स आणि ताका कोणी डान्स बार हाडला चलयता पुरावे दिव सरसकट तो अदरवायज वरची बरयता न्ही आय विल रायट टू चीफ सेक्रेटरी आय विल रायट टू द विजिलन्स आय विल रायट टू द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी हू स्टॉप्ड हिम ताणें बरोवंक जाय मागीर ताजे कडेन ते दम ना खंय करपाक फक्त उलोवप म्हणून ताका मनीस परत पोपट म्हणटा ते म्हणून ते क्रॉस वर्ड पळय तांचे चलता ते त्याच खातीर सो लेट हिम कम विथ ऑल दीस लेट हिम फक्त उलयनात म्हणून लोकांक पिशे करपाचें राजकारण न्ही हें आणि सर म्हणटा तुमचे थोडे सध्याचे जे जिल्हा पंचायत मेंबर आहेत ते काँग्रेसान प्रवेश केला बीजेपी कसे पळयता? न्ही जो पळय कोण विधानसभा आपल्या जिल्हा पंचायतीचे निवडणूक लडोवपाक सोदतलो अति म्हत्वाकांक्षी आसतलो तो 100% पक्षान रावतलो तसो ना ताका निवडणूक लडोवपाक जाय म्हणून तो सोडटलो राजिनामो दितलो आनी वतलो आमी जे कोण आसा तांचेर योग्य ती कारवाई जरूर करतले पक्षान भितर एक प्रकारची शिस्त हाडपाक आणि त्याच बरोबर पक्षाक शिस्त हाडटना संघटन मजबूत करपाचो आमचो भर आसा आणि लोकांक आवडटा लक्षात दवरात लोकांक पक्षनिष्ठा आवडटा लोकांक जाय ताणें आपली कमाई केल्ली जाय सरकारा कडल्यान सगळ्यो उपलब्धी आसा त्यो सगळ्यांक पावोवपाक जाय आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीचो एकमेव जो लीडर आसा नरेंद्र मोदीजी जो 18 वरां काम करता ते सगळे स्तरातले जाणटेल्यांतले जाणटेली भुरग्यांतला भुरगो सुद्धा म्हणत आसा की ताचो आदर्श आमी घेतलो बाबू हे जे अग्निकांड जाला आरपोरा ताजो इम्पॅक्ट कितें इलेक्शनाक बीजेपीचेर जातलो अशें दिसता तुमकां लोकांक आमकांय ताचे बद्दल खूब दुख्ख आसा अशी घटना केन्नाच घडू नये निस्पाप जिवाचे कोणें खेळू नये आनी अशें जावं नये आणि त्या खातीर सरकारान जी मॅटर जो आसा तो इन्व्हेस्टिगेशनाच्या मोडाचेर आसा आणि सरकार तातूंत जो प्रयत्न करता ताका आमचो पूर्ण तेंको आसा आणि सरकारान कठोर कारवाई करची म्हणून आमी पक्षान सुद्दां मागल्या हे इन्सिडेंटा लागून कोण जबाबदार? एक गजाल आसा त्या हातून भितर सगळे आता चौकशीचे सगळे सत्रांत भितर आसा म्हणटकीर हो विशय आसा तो ट्रॅकून आमी तो तातूंत वचून जे आसात पळय ती नांवां खूब जाण आसात पळय ती नांवां हांव आतां रिवील करपाक वचूं शकना कारण हांव इन्क्वायरी ऑफिसर न्ही सद्या पण म्हजी मागणी आसा गोंय हें बरें भांगराळें नितळ गोंय तें आमी सांबाळून दवरिल्लें आसा अजुनूय आसा गोंयान विकासय बीन जाय गोंय स्वतंत्र जाल्लें तेन्ना 5,87,000 पॉप्युलेशन आशिल्लें आयज ते 15 लाख पर्यंत पाविल्ले आसा तेय ताजोय विचार करा कोण आनी खंयच्यान येता तेन्ना दीपक बाबान पयर म्हणलें नायट क्लब हे कंप्लिटली गोंयांत बंद जावपाक जाय म्हणून तुमची मत कितें? जरूर कायद्याच्या भायर जो कोण कितेंय करतलो ताका खंयच थारो दिवपाक जायना ह्या मताचेर तेय आसा आमी आसात सगळी जनताय आसा हे कितें भोगभुमी न्ही ही देवभुमी आसा ती उरपाक जाय सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं सगळ्यांनी जेवण घेवपाचें त्याच बरोबर आमचे बरोबर कितें आसा तें थंय सगळें विचारपाक जाता देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.